आगो रिटा, हे कितें कोत्ताय? आय तरी जेवणाक तांदूळ आसतले मुगो. कित्याक म्हणटाय तू? कित्याक म्हणटाय गो तू? आगो पळय गो. आगो तुवें कोयर भायर मारचे सुवाते सगळे तांदूळ काढून भायर मारल्यात मुगो. खंय आसा गो तुजो स्थितीत? वय तुजो स्थिती तुझ्या पेपराचेरूच आसा. दीस आनी रात तो पेपर वाचीत राव. तुका तुझ्या पुताचे मात तरी पडला? तो थंयसर कितें कोत्ता, कितें खाता, मात तरी हुस्को आसा तुका? ओय तुकाच हुस्को आसा, म्हाका हुस्को ना मिस्ता. रिटा, आमचो पूत पोटाक लागून परदेसाक गेला आणि तू अशें चितीत रावले जाल्यार आमच्या पुताक टेन्शन जातले. आणि तुका जाय तुझ्या पुताक टेन्शन जालेले? ना रे म्हजे गोरकारा, कितली जाल्यार हांव वयताची. ताचो फोनूच येवंक ना म्हणून हुस्को जाला म्हाका. आनी तूं जाणाय या दिसांनी कसलें दुयेंस आयला पळय तें. रिटा, देवाचेर बावार्थ दवर. देव सगळे ताऱ्यार घालतलो. तुका देवाचेर बावार्थ ना? आसा, म्हाका देवाचेर खूब बावार्थ आसा. पूण ताचो फोनूच येवंक ना म्हणून हुस्को जाला रे म्हाका. अशें तू चितीत रावले जाल्यार तू दुयेंत पडटले आणि तू हरशी जाल्यार तू वखदाय टायमार घेयनाय. हॅलो बाबा. आगो रिता, फोन कोणाचो? जिओचो. तांकां आनी आतांच फोन करूंक जाय आसलो. जिओचो फोन? जिओचो फोन? राव, फोन हांव घेता. हॅलो पाय, कसो आसाय? हांव आसा बरो. तूं कसो आसाय बाबा? हांव आसा बरो. माय कशी आसा? माय आसा बरी. तुझ्या फोनाकूच हुस्केताली. वय मायक दी. ओय बाबाचो फोन दी म्हजे लागीं दी. आगो मातशें राव, हांव बाबाक लागीं उलयता न्हय. तूं उपरांत उलय. पयलो म्हजे लागीं दी. आगो हॅलो बाबा. माय ओगी रावन रोडटा. कितें जालें गे माय? कित्याक रोडटाय तूं? हांव खंय रडटा? बाबा, फोनार सारकें आयकोंक येना. माय फोटी कित्याक मारताय? कशी आसाय तूं आनी पाय कसो आसा? आमी आसात बरी. तूं कसो आसा बाबा? हांव आसा बरो गे माय. तूं वखदां वेळाच्या वेळार घेताय न्हय? वय बाबा, हांव वखदां सारके टायमार घेता. फोट मारता ती, वखदां टायमार घेयना ती बाबा. माय पाय कितें सांगताय? तूं वखदां वेळाच्या वेळार घेना खंय? म्हाका तुजो जायतो हुस्को जाता. तूं गोंयांत आसतना कितली मस्तेपणां करतालो. आतां तूं थंयसर एकसुरो आसा. थंयसर तूं कितें खाता, कितें जेवता तें फकत देवूच जाणा. माय म्हाका तुमचो खूबच उडास येता गे माय. हांव म्हजें काम काबार जातोच रुमाक एकसुरोच बसून आसता गे माय. हांवूच नका गे माय कितें करचें तें. घराक येवंक जाय जाल्यार म्हाका घराक येवंक मेळना. म्हाका भिरांत पडल्या गे माय. म्हाका तुमच्या सांगात रावंक जाय. माय जेन्ना हांव गोंयांत आसतना तुका जायते त्रास आनी दूख दिल्यात न्ही गे माय. आय एम सो सॉरी गे माय. म्हाका बोगोस माय. जेन्ना हांव गोंयांत आसतना तूं म्हाका मारताली, तापयताली, पूण
ते म्हज्या बऱ्याक म्हण ते आतां कळून आयले गे माय. पूण तुम्ही म्हज्या सांगाताक ना, पूण तुमचो फोटो पळोवन हांव दीस सारता गे माय. माय, म्हजो 2 वर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपलो, पूण म्हाका ह्या पिडीक लागून म्हाका घराक येवंक मेळना गे माय. म्हाका तुमच्या सांगाताक रावंक जाय. म्हाका तुमीच जाय गे माय. तुमचो खूबच उदास येता गे माय. बरें तर माय, तूं बरी करून हांव फोन दवरता. म्हज्या कामाक वचपाचो वेळ जालो न्हय माय. तूं वखदां वेळाच्या वेळार घे आनी पायक बरो करून सांबाळून दवर गे माय. तुमी बरी करून हांव म्हज्या कामाक वयता. बरें तर माय, हांव फोन दवरता. खरेंच जेन्ना आमी माय पायतां पयस वेता आनी आमी तांचो वालोर कोत्तात, जेन्ना ते आमच्या सामकाराक आसतना आमी तांकां वालो दिनात, तांकां मोग दिनात, तांकां रेस्पेद आनी मान दिवचे बदलेक आमी तांकां दुखयतात, तांकां त्रास दितात, तरी आसतना आमची माय पाय आमचे पासून हुस्को काडटा. आयज हांव म्हज्या मायक पायक वालो दिवंक सोदतां, तांकां मोग दिवंक सोदतां, पूण ती म्हज्या सांगाताक नात. तर तुमकां सांगता, तुमी तुमच्या घरांत आसतना तुमी मायक पायक वालो दियात, तांकां खुशालकायेन दवरात, तांकां मोग दियात. ना तर म्हजे बरी जातल्यात. म्हजें सोवें कितें घडलां तें तुमचें सोवें घडोवंक नजो म्हूण म्हजी एक शिटकावणी. ह्या संवसारांत हेंच तें मायचें हुस्कें.